भवानी पाटील म्हणून आपलो जो जागो हा प्रायवेट तेणें ही गोशाळा बांदपाक लागून मुन्सिपालिटी कडेन करार केल्लो आसा की जी गोरवां रस्त्यार बसता सो ते मूळ उद्देश हांगासर ही तेंची खंय तरी केअर टेकर जावचे तेंडुलकर म्हणटा तो हांगासर पळयता. दाबाळ फोंडे दामोदर पाटीलाचे जमनीचेर ही गोशाळा चलता. कांय दीस फाटीं ह्या गोशाळेचेर कांय संघटनांनी गोरवांक बेकायदेशीर रितीन मारपाचे आरोप केल्ले. ह्या आरोपांक जाप दीत गोशाळेचो सचीव जमनीचो धनी मिडिया मुखार. की आरोप जाले आनी हे कितें हाडां मेळ्ळी आनी कितें मेळ्ळी ती ह्या गोशाळेन न्ही. बेश्टेच नांव घेवया नाका. गव्हर्मेंटच अंडर करता, एनिमल हजबंड्री अंडरच करता. सगळे डॉक्युमेंटेशन आमचे क्लियर आसतना अशे आरोप करप म्हाका तरी बरोबर दिसना. सीएमाचे हस्ते उद्घाटन जावन ही गोशाळा सुरू जाल्ली, त्यानंतर सादारण 1.5 वर्स ह्या गोशाळेक जाल्लें आसा. सो आमचें कितें आसता, एक पंचायत किंवा मुन्सिपालिटी वांगडा एग्रीमेंट जाता आनी त्या एग्रीमेंटा अंडर थंयची रस्त्या वयली जी स्ट्रे कॅटल्स आसा ती आमी धरता आनी हांगा हाडटा आनी तेंचे वेवस्थीत कॅर घेता. फोंडा, मागीर कवळ्या पंचायत, देन दाबाळ पंचायत आनी निरंकाल पंचायत, ही 4 पंचायती सध्या आमी आमच्या अंडर सुरू केल्या. जेन्ना धरता तेन्ना एकतर मुन्सिपालिटी किंवा पंचायत स्टाफ आसता ऑर एल्स पोलिसांक घेवन वता आमी. हाडली काय त्या दिसा रातची आमी डायरेक्टर, एसिस्टंट डायरेक्टराक मेल करता. ही जे काल 2 दिसां कितें आयकता की हांगा हें जाल्लें तें जाल्लें, पूण हें सगळें फेक आसा. हें जाल्लें दुसरे कडेन आनी हे टच आमकां केल्ले आसा. आमी असले कामां केन्ना करूं ना आनी आयुश्य ही जावपाची ना हांगा. तो कोण मानना आनी तो उलयत न्ही तेन्ना चवकशी करची. लीज बी दिसता तेंकां आमी एनजीओक हो 27,000 स्क्वेअर मिटर जागो दिलो, मी करा आनी म्हाजें लक्ष आसता हांगा. पूण हांगा पळया, हांगा CCTV आसा, सगळें आसा, सगळें रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड आसा. फोंडा पुलीस स्टेशनाक जी केस रजिस्टर आसा तुमी ती जीप काडा. आमी तुरंत ती जीप, आमी ती पयलीं पळोवना कित्याक आमी तितले एक्सपर्टांतल्यान तुमकां खबर नाशिल्लें बरोबर अशें आसता म्हणून. पण तुमकां कळ्ळ्या उपरांत तुमी रोखडी जीप बंद केली. ऑन द स्पॉट थंयच्यान कळ्ळें की आमी त्या दिसाची जीप काडली. काल जेन्ना कळ्ळें तेतूंतले भितर एकट्या सुद्दां वळखना. ह्या सरळ सांगता, तांकां सुद्दां म्हाजे फुडें हाडपाचें कित्याक तेंच्यांनी म्हाका केन्ना पळोवंकूच ना कोण तो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.